आमच्या शांतादुर्गा फातर्पेकर देवस्थानाचो वार्षिक शिगमोत्सव ब्रेस्तारा स्टार्ट जाल्लो। ब्रेस्तारा शिगमो काडटकर पयलीं दोनी देवळ खेळो आमी फूल गांव खेळटा। सो दुसरे दिसाक आमचे गडे आसता। गडे जातकच नेक्स्ट डे उपास म्हणून आसता, तेच्या नंतर दिवज जाता। दिवजाच्या उपरांत आमचे तोपशो म्हटल्यार आज ह्या 4-5 दिसांचे पळय समज कळत नकळत समज आमचे कडेन कोणाक चूक जाता आनी कितें जाता की होळी क्रॉस केली की असो समज आसा की ही होळी क्रॉस केली की तुमी सगळे जे पळय चूक समज नकळत नकळत चूक जाला ती देवी माफ करता। आनी ह्या तोपशाच्या निमित्तान होळये निमित्तान आमचो शिगमो सोंपता। नवीन सुरत नमन घालतात आणि 4-5 दीस दुनियांक खेळ असता। तेच्या नंतर पुनी पयली दिसाक मेळ भायर सरतात आणि सगळ्या गांव फिरता आणि बरोबर हे असतात ढोल असतात 10-15। तेजे दुसरे दिसाक गळज्या भोवर म्हण आसता रातची। तिसरे दिसाक छत्री कळस आसता पळय 5 आसाचे ते रातची मिरवणूक आसता। सगळी गांवची देवळां कडेन ती मिरवणूक जाता ढोला सयत आणि जवळ ह्या मिरवणूक रातीन जंगलांतल्यान 1-1.5 वर लागता ही मिरवणूक काबार जाता। आणि ताजे नंतर आज तोपशो म्हणल्यार ही जी बडी पळय आसता ती जंगलांतल्यान तो वेळीप करता आनी ताका मूठ लायता आनी सगळ्यांक वाडटात। आनी ही घरां जर दवरली जायत सर्प किंवा जिवाणें कसलीच कांय हें ना, म्हणजे ताजे फाटल्यान हें आसता।